छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शान पावन जाल्ल्या आयच्या ह्या दिवचलच्या भूमीत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक हार घातलो आणि आम्ही शिवजयंती हांगा साजरी केली। आतापासून खऱ्या अर्थान शिवजयंती नंतर भद्रग्राम महोत्सवाक दिवचलेन सुरवात जाता आणि भद्रग्राम महोत्सव हो 3 दिसाचो आसतलो, 19, 20 आणि 21। वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ज्या मान्यवरांनी आपले योगदान दिल्लें आसा तांकां तांचो सत्कार जातलो। त्याच बरोबर बरेचशी अशी ती स्टॉलां उबी केल्लीं आसा, ज्यो महिला आसा, जे बाकीचे जे सेवाभावी संस्था आसा ते संबंध लोकांक मार्गदर्शन करपी अशी स्टॉलां उबी केल्लीं आसा आणि रंगरंगोटी इतली सुंदर जाल्ली आसा थंय की सुंदर अशें व्यासपीठ आसा आणि त्या व्यासपीठा वयल्यान बऱ्यान बरे प्रोग्राम थंय ह्या 2-3 दिसांक सादर जाता। आयज छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटलें की प्रत्येकाचें आराध्य दैवत, की ज्या दैवतांतल्यान एक हिरिरी येता, एक राजा कसो आसचो की देशान किंवा संबंध जगान ज्याचो आदर्श मांडलो अशें छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांनी प्रत्येकान आदर्श दवरपाक जाय, आदर्श घेवपाक जाय अशें महाराज छत्रपती जेंकां जेंची गनिमी कावा ही युद्ध नीती अतिशय एकदम प्रसिद्ध आसा, जगाचेर मान्य आसा, जगान ती मान्यता दिल्ली आसा। खरोखरच जाणता राजा म्हणून प्रसिद्ध असले। नीती, कर्तव्य, धर्मनिष्ठा ही जी सगळ्यो गोष्टी ज्या असल्यो त्यो देशाच्या एकाच राजान असल्यो आणि तो म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज।